आसा की वेलंकणी मायेचें फिस्ट 27 ऑगस्टाकसून सुरू जाता आनी वार्षिक पद्दती प्रमाणे आमी भाविकांक त्रास जावचो न्हय, जे डिवोटीज हांगच्यान वता तांकां त्रास जावचो न्हय म्हणून आमी सदांच एक रेप्रेजेंटेशन दिता आनी तांकां म्हणजे आमकां कितें जाय, म्हणजे तांकां त्रास जावचो न्हय म्हणून आमकां कितें जाय तें आमी तांकां सदांच सांगता. ह्याय वर्सा आमी तांकां सांगलां की 27 तारखेक जेन्ना ट्रेन सुट्टली ती एक तर टायमार सुट्टी. लास्ट टायम ती मातसो लेट जालो, सो ती टायमार सुटची. 27 तारखेक जाले 28 तारखेर पावली आनी 2 दीस हॉल्ट करून 30 तारखेक परती येवची. म्हणजे हातून जाता कितें, जो भावीक थंय वता तो खूब आशेन वता, तो खूब भावार्थान वता आनी ताका थंय प्रेयर करपाक टायम मेळपा जाय. सो एक दीस सपोज ताका माडी मेळ्ळी आनी येता त्या दिसा ताका एक तरी नोवेना मेळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता तो भावीक पसून उमेदीन येता. नाजाल्यार हांगच्यान ट्रेन वता आनी परत ती बेगीन आयली जाल्यार ताका हें सगळें चुकता. त्या खातीर आमकां तांकां रिक्वेस्ट करपा आयिल्लें की आमकां तुमी अशें तरेन 27 तारखेक जी ट्रेन सुट्टा ती 30 तारीख परत हाडपाची करची म्हणून आमी DRMाक लेटर बरयलां, तें आतां फॉरवर्ड जातलें. आनी एक आमी तांकां रिप्रेजेंटेशन केलां की जी नॉर्मल हांगा मंडे ट्रेन वता ती ट्युजडे थंय रावता आनी ट्युजडे रातची परत स्टार्ट जाता आनी वेनसडे हांगा पावता. सो दोनूय गोश्टीन पळोवपाक गेलें जाल्यार पांय पडपाक नाल्यार एक तांचो प्रेयर करपा खातीर टायम मेळना. एक 4-5 वरां मेळटा आनी जो मनीस आज भायर सरता तो सकाळी फुडें केन्ना आपली ट्रेन चुकत म्हूण त्या हातून प्रेयर पसून सारको करपाक पावना. सो आमी तांकां सांगलां एक तर तुमी ती बी ट्रेन एक हॉल्ट करा म्हणून, नाजाल्यार ती ट्रेन 2 विकान 2दा करची म्हणून. सो दोनूय अशी रेप्रेजेंटेशनां आमी दिल्या. हांव ही सगळी रेप्रेजेंटेशनां CMाकूय बरोवन मिनिस्टराक आर्ग्यू करतलो की मातशें आमकां ह्यो दोनूय सुविधा दिवच्यो म्हणून. त्या खातीर आज आमी सगळे आमचे म्हजे किस्सांव भाव भयणां सगळीं हांगा येवन आमी तें दिलां रेप्रेजेंटेशन. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.